तुम्ही सांगता बजेटान तुमच्या 150 crores तुम्ही त्यांना बेल आउट करपा लोनांसून बेल आउट करपा प्रोविजन केल्ले आसा बजेटान 3,200 crores PSC रिपोर्टान ह्या CPC काढलेले आसा why are not catching hold of those culprits? Who has told you he is not catching hold? 3,200 2 वर्षां झाली मेकिंग अ प्रोविजन टू पे 600 crores. ओके तुमचोच PSC रिपोर्ट परत निलेश बाब तुमच्या आंगार येता मागीर अरे हांव तें सांगता न्ही तो पळय स्टेटमेंट करता पळय तेजे रमेश बाब स्टेटमेंट करता पळय तो कितें म्हणटा तूं रिकवर करूंक ना मरे अरे 5 वर्सां दिल्ली मरे 5 वर्सां दिल्ली आसा मरे तू why are you spending 600 crores from the public revenue? From which public revenue? Public was generated by 150 crores is kept for public only. It is not kept for the mine owner. It is not a public. Are you public truck owner public नहीं? truck owner public नहीं? बाज owner public नहीं? खर्चे करते MLA म्हणून तुमका एक प्रश्न विचारता गोयातले कितले स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बंद झाले आणि तिथले कितले भुरगे बेकार पडले आणि त्यांचा तुमच्याकडे वासपूत सुद्धा ना आणि काहीच खबर ना अरे म्हाका सांगना हो पळय रमेश बाब उलयता पळय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पळय तूं म्हणटा पळय दे आर गवर्नड बाय लेबर एक्ट पॉलिसी इज अ डिफरंट इशू ना तू कितें उलयता तेजेर एग्री ना हांव कितें म्हणलें आयक रमेश बाब you made a policy. You made a policy. They are not coming under Labour Act. Truck owners are not coming under. Barge owners are not coming. So that is why the government is supporting them. Why? Why? In this same truck owner आज आता ऐकता तुम्ही बजेटात barge owner शेतकऱ्यांचे लोन विचार रमेश बाबू शेतकऱ्यांना लोन देतात. I'll just clarify. See, whoever has lost the jobs in Goa state, there is a scheme made by their government only that under Labour Welfare Fund, we are contributing as employees a certain part of our salary to the government. Now, workers contribute X amount, we contribute 5X amount, and equal amount is contributed by the government. Now, if anybody has lost job anywhere in Goa, from there a fund, certain monthly benefit up to 36 months is given from the welfare board. Correct. So, I don't think we should mix up the issue. Yes, correct. Okay. मागे दुसरी गजाल सांगा. दुसरी गजाल जी आसा ती आसा बफर झोनाची. सुप्रीम कोर्ट म्हणटा की सद्याक 1 किलोमीटराचेर सुप्रीम कोर्ट थारला. प्लस आणि इको सेन्सिटिव्ह एरियाज आयडेंटिफाय करपा खातीर आणि 6 म्हयने दिल्यात MOEF. Are you okay with this? See, first thing is, if you are saying this is the area where no activity should take place, let us say forest, there is no need of another buffer zone. If government has taken a stand that 1 kilometer is there, it is their stand. So we are not disputing that stand. But when you say that this is my compound wall, again from there again you are going and you are developing another eco-sensitive zone. So these sort of things are not required to be done. This study has been done by the government. And accordingly, we feel that this is good enough. Whatever has been done. अरे आख्या देशभर बफर झोन आसा आणि गोंयानूच हेंका दिसता की चंदीगड बफर झोन आता सांगता माझा गाव आसा अतुल गाव बफर झोनानूच येता गाव सांगता पण आमची सर्टन मागण्यो आसात आमी म्हणटा की तुम्ही आमचे जे भितर काजू आणि कितें बागायती आसा ते आमकां करपाक दिवच्यो कळ्ळें तुका तू कशें करतलो बफर तू पळय 2 इशू करनाका तू मायनिंगाचो इशू हाडनाका तू बफर झोनाचो इशू हाड ताणे बफर झोना विचारला बफर झोनात तू कितें करू शकता तो विशू हाड तू फाल्यां काजू रोवू शकना तुवें म्हाका सांगलें पळय तेच सांगता तुका म्हणून तुका बफर झोन म्हणल्यार कितें तुका तो एक्सप्लेन म्हाका एकूच गजाल सांग मायनिंग सोडून ऑलरेडी बफर झोना भितर मायनी आसात ओके आणि सबस्टेन्शियल अमाउंट ऑफ माइन्स आसा अराउंड 27 बरोबर प्रबोध एकूच म्हणटा तेका पयलीं सांग इट इज बफर झोन म्हणल्यार इट इज ओनली नॉट फॉर मायनिंग फॉर ऑल ऍक्टिव्हिटीज तेका सांग बरोबर म्हाका 27 मायनी आसा ओके तातूंत कितलेशेच जाण डिपेंडंट्स आसात एक प्रपोजल आशिल्लें की जो फेज आउट करपाचें आतां ती परिस्थिती उरली ना लेट अस बी व्हेरी क्लियर बिकॉज ऑल लिजीस हॅव गॉन सो देर इज नथिंग कॉल्ड फेजिंग आउट ऑफ दोज माइन्स इन दॅट 1 किलोमीटर झोन बरोबर अशी परिस्थिती भितर डिपेंडंट्सांचेर सामकी वायट परिस्थिती येवपाना एटलीस्ट त्या माइन्साचे डिपेंडंट्स आहात ना प्रमोद 27 गेले म्हणून काय जाना आमच्याकडे 332 लिजीस आहात 332 लिजीस आसात
आमच्याकडे असत नाही 332 27 गेल्यावर काय जायना आणि इतकी वर्सां ते बफर झोन आशिल्ल्या मायनींग त्यानं खणल्या मरे हेंच्यांनी ते बश्टे आशिल्ल्यो थंय खणले ते मायनींग पीट तयार तुमची परिस्थिती किती हा जे बफर झोनातले ज्यो मायनी आशिल्ल्यो ताजेर तुमचे कितलेशेच जाण आसतले निम्मून किती हा परिस्थिती बफर झोना भितर आतां घरां आसा गांव आसा सगळे आसा पण इतली वर्सां पयलीं सावन जे बफर झोन आसा पयलीं सावन मायनी चालू आसा अशें तांकां लोकांक अशें पयलीं त्रास जाताले कित्याक तेच लोक थंय कामां आसताले इनडायरेक्टली कसले कामाक हेका आसताले तांकां त्रास येनासलेले आतां बफर झोना जाल्यार एग्जाम्पल काले सारकी कंप्लीट पंचायत बफर हितून भितर फॉरेस्टा भितर गेलेली आसा थंय ते पंचायत ऑफिस पसून बांदपाक मेळना फॉरेस्टा भितर गेलेले अशें बांदूंक मेळना फाल्यां हीच परिस्थिती लोकांक कितें आसा फाल्यां आनी थोड्या वर्सांनी कितें आसा थंय लोकांक तुका थंय कांयच करपाक मेळपाना सादारण एक तुका झोपडी पसून बांदपाक मेळपाना तांकां पयलीं कितें आसा आमी रानां लोक आसा ते सादारण कितें बारीक बारीक काटी फुटी कितें करून ते हेका जळपाक हें तें लाकूड हाडटालें तें पसून तुका लाकूड फाल्यां सकाळीं हाडपाक ह्यो ज्यो 27 खणी जर बंद जाल्यो एब्रप्टली जाल्यार तुमच्या अरे 27 खंयच्यो बफर झोन अजून आयडेंटिफाय जावना 10 तातून जे 27 येतात पळय ते उलयता आमी लिंबून आसा तुमचे तांची परिस्थिती कितें आतां त्यांची ते जे आतां भितर जे आसा तांकां कितें जाल्यार अरेंजमेंट कितें जाल्यार पूण जावपा जाय न्हू तांकां त्या लोकांक तेजे ते मायनिंगचे आसा त्या लोकां खातीर कितें जाल्यार अरेंजमेंट जावपा जाय त्या लोकां खातीर बंद केला आमगेलें कितें म्हणलें आसलेलें ते कितें आसा एक फेस वायज तुका ते एक थोडी वर्सां दिवपाचें आनी मागीर स्लो स्लो बंद करपाचें कित्याक ते लोक तरी कितें जाल्यार एडजस्टमेंट करता करताले तांकां जर कळ्ळें आज फाल्यां तें बंद जातलें आज कितें जाल्यार ते एरेंजमेंट करता आसलें यू आर ओके विथ दीस फेजिंग आउट फेजिंग आउट म्हणजे कित्याक फेजिंग आउट करचे आज फेजिंग आउट जावपाक शकना आज ना आज सोंपले सगळे आज सोंपले सगळे प्रश्नच ना भितर 27 जे आसा तो बंद जावपाचे म्हणून सांगल्यार आता तो म्हणटा ना 27 आसा म्हणून त्याचा जो प्रश्न आसा तो तेचेर डिपेंडंट आसा आता तुमच्या सरकार जर फॉर्म्युलेट करता पॉलिसी टू सेव द विक्टिम्स मागीर तेचेर तांणी कित्याक गंभीरपणे चिंतपाक जाय दितात न्हय सरकार वाय शूड यू क्राय फॉर आणि आयुष्यभर खणी चलोवंक शकना आणि प्रमोद लेट अस बी फ्रँक ऑन दीस तुमकां जर अशेंच करपाचें आसा हांव तांकां विचारता फाल्यां सकाळीं तुमकां पिवपाक पाणी तुमच्या फुडल्या जनरेशनाक खंयचें गावतलें हांव प्रश्न एनवायरमेंटाच्या हातूर हांव प्रश्न कितें म्हणटा गोंयचो जाणा खणी काय पाणी आणि तेचेर हांव ऑथेंटीक सांगता न्ही तुमकां तुमी कित्याक चर्चा करना तेचेर बट यू आर ओके इनिशियली विथ फेजिंग आउट इनिशियली नासलो हांव माझे म्हणणें आसा जे धोकादायक आसा ना ते इमिजिएट जर बंद जाले जायत आणि तुम्ही पॅकेज डिलिव्हरच करता जाय जाल्यार हेंकां मातशें एडिशनल फेजिंग आउट इज द राइट सोल्युशन एट दिस स्टेज बिकॉज वॉट हॅपन टुडे वॉट हॅपन्स इज आमकां आतां बिझनेस करपाक जाय आतां बंद करपाक जाय सडनली तुमी जर बंद केलो जाल्यार आमी लोन आनी त्याचे लोन फारीक करपाचो तो प्रश्न येता बँकांक लॉसीस जावपाक शकता त्याचेर डिपेंडंट करपी आतां आमच्या इंडस्ट्रीन 6,000 वर्कर आसा त्यांच्या ट्रकाचेर म्हाका दिसता 12,000 रजिस्टर्ड जरी धरले एक ड्रायव्हर आनी क्लिनर एक्चुअली 2 ड्रायव्हर आनी 2 क्लिनर जाय पडटा म्हणजे एटलीस्ट 24,000 दोज पीपल आर देर plus on those mines there are workers who have been working for so many years. Correct. Okay, so they are now in a place like Chandigarh, okay, where their government has taken zero buffer zone. So we would say that if your forest area you are restricting, why you are going up to buffer zone? Okay, today you have taken a stand, keep it at that. We are not saying that, but at least open up the other mines which can be possible to match up to the quantity. And after the 4-5 years, so after all the loans are paid, these are paid, then we decide, okay, what is the alternate this thing. So for this, Abbagar is a 10 years transition period. 10-year transition period is ideal. Ideal. 10 years आता म्हणताना फॉर युअर कन्व्हिनियन्स Not convenience. माझे कन्व्हिनियन्स असे आसा स्टेक होल्डर्सांचे प्रोटेक्शन करतलो का आर यू गोइंग टू प्रोटेक्ट द होल एरिया both. बिकॉज सी सायंटिफिकली एव्हरी फिजिकल फीचर इज कॉम्प्लिमेंटरी टू इच अदर वेस्टर्न घाट आणि त्याची एरिया जर तुमची बरी उरली ना जाय गोंयच्या सबन सकयल प्लेन्स आणि कोस्टल बेल्ट आसा ना इट इज गोइंग टू बी अ डेझर्ट फुडलें हांव सांगता तुमकां वाय आर यू नॉट लुकिंग एट द ब्रॉडर थिंग्स म्हणटा तशें ते म्हणटात की आमी एक मदली वाट काढून सांगता मदली वाटच ना when you have destroyed for 60 years आता मदली वाटच उरली ना What I'm saying is 1,000 million tons is our reserve. Now see 30 years back I came in the industry. What are the quota given that time?
आणि 5 वर्सान मायनिंग बंद जाता. That time what was the quota given? 200 and odd million tons. Now you are talking after 30 years before, I think we have exported more than 1,000 million tons. And still we are saying 1,000 million tons. So the technology changes. Okay, what are the upgradation of the ore, the processes by which the cargo is washed and the exact quantity. So technology is changing day by day. So today 1,000 million tons from where? It is not like a tree, no? ती फाल्यां 1000 झाडां जाली तशी 1000 मानी लावपाक शकता ना न्ही. So it is that technology has improved over the period, therefore you are having 1,000 million tons. Now my only one question is, whether you should have 20 million tons and 50 years, okay, then is it okay with them? Or I'm not saying 50 million tons for 20 years you finish. I'm saying do a sustainable mining, which is economically sustainable. You clear the loans of the trucks, mining machinery owners and the barge owners. So once they are made free, how to utilize these 12,000 trucks and barges for the right issue, what you call the development of the trade. And then slowly as the barges or the trucks get phased out, you also do the phasing out of the iron ore. So we are not against phasing out the mining and keeping it for the don't do it abruptly. म्हाका एकच गजाल सांग, एक जे ते आतां उलयता तूं खंयचोच असो इशू ना जेर तुमी अशी ओपोजीट बी वतले. तेही म्हणटात की किलोमीटर बफर झोन, तेही म्हणटात की आमी पॅकेज दितात, तेही म्हणटात की आमी अमके सांबाळून घेतात, तेही डम्साची भाशा उलयतात. विल यू युनॅनिमसली सपोर्ट देम इन गेटिंग दीस थिंग्स डन? पण कितें आसा, गोंयचे इंट्रस्टान आज जे गोंयचे लोकांचे हाल जाल्या सारके, इंडस्ट्री बंद पडल्या, वर्कर्स उपाशी आहा, इकॉनॉमी तांची कॉलॅप्स जाल्या. पण एट द सेम टायम वॉट मिस्टर गांवस इज सेइंग, आय अग्री, कित्याक एनवायरमेंट फुडलें जनरेशन हाजो विचार करपाची गरज आसा. पण हे सगळें करता आसतना हातून गव्हर्नमेंट कितले सिरियस आसा? फुडलें जनरेशन खंयचे रे? लोकूच आर यू विथ फेजिंग आउट? आर यू विथ फेजिंग आउट? यू आर नॉट अलाउइंग मी. ओके बट आई विल टेल यू वन थिंग, you cannot turn off the switch and are you with phasing out or are you with abrupt stopping? I believe that proper solution तांका ते लोक adjust जावपाक जाय आणि phasing out it has to be a transition period. One more thing what I'm saying is, I just wanted to point out to both of them that when Goa Mining People's Front had a public morcha and had a public platform, I think both the parties had come on the same platform in support of the Goa mining people who are affected by the mining. Correct. Okay, whose economic what you call survival was dependent on mining. So I think both are on the same page. It is only the approach which should be brought together. It is not about politics. तुम्ही आता जसं सांगले एक बटन ऑफ करून तुम्ही जसे म्हणता एन्व्हायरमेंट डॅमेज झालो. See, I am also not saving no. See, it's a fact. Environment damage जाता. Everyone has agreed to it. Supreme Court has agreed to it. Abrupt button आमला स्टॉप केलो. रोग रस्त्यार येतले तांका कोण जबाबदार फाल्यां लोक बस पडटले. We have to have some policy. The fully foresight asun जाय. सगळ्या स्टेकहोल्डर्सांक कॉन्फिडन्सान घेऊन there has to be a transition period and they should have alternative employment or something of that sort has to be there. Yeah, correct. And it has to be दोन व्ह्यूज म्हाका गावले आता. एक इंडस्ट्रियलांचे कडल्यान आणि दोन पॉलिटिशियन कडल्यान. दोन्ही एकीच कडेन वयतले हे स्वाभाविक आसा. सर्वसामान्य मनीस आणि जेका स्टेटीचो इंटरेस्ट आसा जो ह्या दोन्ही पासून तिगाय मनशांनी अजून पर्यंत एक सांगूंक ना फिजिबिलिटी रिपोर्टाच्या संदर्भांसून वेदर एव्हरीथिंग विच इज बीन सपोर्टेड बाय माय फ्रेंड अतुल, त्याच्यानंतर दोन्ही पॉलिटिकल पार्टीचे प्रतिनिधी आसा त्यांच्यानी वेदर आय कॅन सस्टेन इट ऑर नॉट. इकॉनॉमिकली आम्ही सगळे उलयतात, त्याच्यानंतर जॉब जे आसात ते लूज आउट जावंक ना हेचेय उलयतात, पण त्याच्यानंतर डॅमेजीस कितल्यो जाल्ल्यो आसा आतापर्यंत आणि त्याच्यानंतर आम्ही जे लॉजिक वापरता इकॉनॉमी खातीर आणि बाकीच्या खातीर ते आमकां तो म्हणटा फिजिबिलिटी म्हळ्यार फक्त इकॉनॉमिक फिजिबिलिटी न्ही, हां ती ओव्हरऑल इवन एन्व्हायरमेंट डॅमेज इन कॉस्टिंग फॉर एन्व्हायरमेंटाक, डॅमेज टू मोटरसायकल चलयली, गाडी चलयली, नुस्तें खालें, सगळें तुझे